मोगाच्या भावां भयणींनो, युवजनांनो आनी भुरग्यांनो, तुमकां सोमेस्तांक ऑक्टोबर म्हयन्याचे मोरयेमायेच्या विशेष म्हयन्याचे शुभाशय हांव पाठयतां. मोरीमाय देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें दायज. आमच्या संवसारी आवय बराबर देवान आमकां सर्गींची आवय दिल्या आनी सर्गींची आवय आमचे संगी निरंतरी पॉयन करना आसा. आमचे पासत ती मागता, आमचे पासत देवा बापा लागीं विनंती करता. विशेश जावन हो ऑक्टोबर म्हयनो तेर्साचो म्हयनो. तेर्स आमी आतां थोड्यो संगती पळोवंक जाल्यार तेर्साचीं 20 तेसांवां 4 मिस्तेर आसात. आनी संतोशाच्या मिस्तेरांत जेजू जल्माल्या तो वळतावन जेजूच्या 12 वर्सां प्राय म्हणसर कितें सगळें त्या जिवितांत घडलें तें आमकां त्या 5 मिस्तेरांनी 5 तेसांवांनी आमकां आयकूंक मेळटा, पळोवंक मेळटा. उपरांत उजवाडाचे मिस्तेर आसात. जेजून पवित्र स्नान घेतलो 30 वर्सां प्रायेचेर. उपरांत त्या 3 वर्सांनी जेजून कितें सगळें केलें, येवकारिस्त घडलो, ताणेंय पवित्र स्नान घेतलें, आमकां आपोवणें दिलें, रुपांतर जालो, हे सगळे मिस्तेर आमी नियाळटा. ताचे उपरांत 5 दुखीच्या मिस्तेरांत जेजूच्या 3 दिसांनी कितें घडलें. जेजूक थंयसर तांणी धरलो, मारलो, कुर्सार मारलो, त्या मनशार आमी सगळें पळयता जाल्यार उपरांत आमकां आनंदाचे मिस्तेर आसात. जेजू जिवन जालो, सर्गाक सोडलो, पवित्र आत्म्याक ताणें धाडलें. उपरांत मोरयेमायेक ताणें सर्गाक आपोवन व्हेलें कुडी आत्म्या सयत आनी तिका राणी म्हूण परगटलें. भाग्यवंत सांत जुआंव पावल II तांच्या उतरांनी ते म्हणटात, तेर्स आमी करचें, ह्या तेर्साचें भक्तीपण आमी करचें म्हळ्यार जेजूचें मुखामळ मोरयेमाये संगी नियाळचें. जेजूचें मुखामळ, जेजूची सगळी जिणी त्या 20 तेसांवांनी ह्या 4 मिस्तेरांत सविस्तार जावन जेजूची जिणी, ह्या जेजूचें मुखामळ आमी नियाळचें. एक माणूस म्हणटा, मोगाच्यानो, हें कोंत आमी आमकां सगळ्यांक मोगाचें आमच्या गळ्यांत आमी घालता. हें कोंत जर तर गळ्यांत आसा जाल्यार थंय एक ज्युवेल म्हणटात, इट इज ए ज्युवेल, एक नग घाल्ले बरी गळ्यांत. पूण कोंत केन्ना आमच्या हातांत आसा, आमी त्यो मुनयो गळयता, कोंत एक मिसायल जाता. देंवसाराक, सैतानाक, सगळ्यांक धांवडावंक हें एक आमकां हातेर जाता. वेन वी वेअर दीस रोजरी around our neck, it becomes a jewel. But when we use it, when we recite it, it becomes a missile, powerful weapon to fight against all evils. मोगाच्यानो, हो ऑक्टोबर म्हयनो देवान आमकां विशेष तरान मोरयेमायेचें भक्तीपण करूंक हो फावो केला. ह्या सगळ्या म्हयन्याचो मात्र न्ही, आमच्या घरांनी आमी सगळें वर्सभर आमोरी तेर्स आमी करता. हांगासर एक उडास दवरी जाय. आमच्या मालगड्यांत हांव सडुणें ह्या चरित्रांत पळयतना जायत्या वर्सां आदीं 4थ्या शतमानांत मोरयेमायेचें देवस्थान ह्या संवसारांत आसा. आनी विशेश जावन हें कोंताचें भक्तीपण, कोंताचें देवस्थान कुटुंबांक लागीं दवरूंक आदार जाला. भोव सोंपें आनी सादें हें मागणें. आमच्या बापा नोमान मोरये म्हणचें हें मागणें भोव सोंपें जावन आसा, पूण हें सगळ्या कुटुंबाक सांगाता दवरूंक शकलां. शतमानांतावन आमचीं कुटुंबां ह्या कोंता बरी कशें हें कोंतांत आमी अशें सांगाता पळयता एका झेल्या भशेन आसा. आमच्या कुटुंबांक सांगाता दवरूंक ह्या कोंताचें भक्तीपण आदार जाला. पूण थोडे फावटी कारणांतर सांजेचें कुटुंबाचें मागणें नातल्या वेळार, कोंताचो तेर्स करनातल्या वेळार कुटुंबां पयस पयस गेल्लीं, भुरगीं तिके पयस पयस गेल्लीं आमकां थोडे फावटी आयकोंक मेळटा. जावचें नाका. हें कोंताचें भक्तीपण आमच्या मालगड्यांत आमकां देवून आयिल्लें. आमी तें सदांच जिवें दवरया. हें कोंत आमच्या गळ्यांत आसूं दी, आमच्या बॅगांत आसूं दी, आमच्या बोल्सांत आसूं दी, आनी विशेश जावन मागणें रजार तेर्साचें भक्तीपण करतना आमच्या हातांत एका मिसायला भशेन आसूं दी. ह्या मरेपात आमचो भावार्थ सोडून दी. मोरीमाय आमकां सोमेस्तांक ताच्या पुता जेजूच्या लागीं वचोंक हें कोंताचें भक्तीपण, हें देवस्थान आमकां आदार जावं दी. सांगतच आमची मोरीमाय, आमची आवय आमचे पासत विनंती करूं दी. तिच्या भुरग्यांक ती हाताक धरून चलोवन दी. तिच्या कापड ती न्हेसता, आमकां मोरयेमायेच्या विस्मित्रांत कापड पळयता. तिच्या पालवांत आमी पालव कितें घालता, त्या पालवाच्या सावळेंत आमकां सांबाळून दवरून दी म्हणून हांव मागतां. तुमी मागा. आमेन. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.